Welcome to the Garden of Glory. Here we share tomorrow's Mass readings today so that you can listen, practice, and prepare your heart before the Holy Mass. All readings are in Konkani, along with short reflections and prayers to guide you in your daily faith journey. राजांच्या पयल्या पुस्तकावेलें वाचप. त्या दिसांनी आहाबान सगळ्या इस्रायलितांक आपोवंक धाडले आनी कार्मेल दोंगरार सगळ्या प्रवाद्यांक एकठांय केले. एलिजान पोरजे मुखार येवन म्हळें, केन्ना पर्यंत तुमी 2 होडयांचेर पांय दवरून भोंवतल्यात? सर्वेस्पोर देव जाल्यार ताचोच पाटलाव करात, बाल जाल्यार ताचे फाटल्यान वचात. पूण पोरजेन एक उतर पर्यंत भायर काडूंक ना. तेन्ना एलिजान म्हळें, सर्वेस्पोराचो प्रवादी हांव एकलोच आसां, बालाचे प्रवादी 450. आमकां 2 पाडे दियात आनी तांतल्या एकाक तांकां विंचून काडून दी. ताका मारून जळोवाचेर घालून दी, पूण उजो मात लायनाकात. म्हजे पावटी हांव दुसऱ्या बैलाक विंचून काडटलों, पूण उजो लावचो ना. तुमी तुमच्या देवाक उलो मारात आनी हांव म्हज्या देवाक उलो मारतां. उजो धाडून जबाब दिता तोच खरो देव. सगळ्या लोकांन म्हळें, बरें आसा. एलिजान बालाच्या प्रवाद्यांक म्हळें, एका बैलाक विंचून काडात आनी सुरू करात, कारण तुमी जायते आसात. तुमच्या देवाक उलो मारात, पूण उजो मात लायनाकात. तांणी बैलाक विंचून काडलो आनी सकाळ ते दोनपार पर्यंत बालाचें नांव उच्चारलें. तांणी व्हडल्यान म्हळें, बाला आमकां जबाब दी. पूण कांय आवाज न्हय म्हूण जबाब ना जालो. ताचे वेदी फुड्यान ते नाचताले. दोनपार जालो आनी एलिजा तांच्यो मस्कऱ्यो करूंक लागलो. म्हणून तोरी व्हडल्यान उलो मारात. तो एक देव, ताका चड वावर आसा जायत, ओ कसलेंय काम पडलां जायत, ओ आनी कितेंय घडलां जायत, ओ तो पयणाक भायर सरला जायत, ओ तो न्हिदला जायत आनी उठतलो. म्हणटच तांणी आनीकूय व्हडल्यान बोब मारली आनी तांचे संवये प्रमाणे रोगोत येसोर तलवारींनी आनी भाल्यांनी आपणाकूच तांणी तोपले. दोनपार जालो आनी भेटवणी करच्या वेळार पर्यंत ते आडून उलो करीत रावले, पूण कोणेंच तांचें आयकूंक ना. कोणेंच तांकां जाप करूंक ना आनी कोणेंच तांचे कानार घेवंक ना. तेन्ना एलिजान सगळे पोरजेक म्हळें, सगळीं तुमी म्हजेशी लागीं सोरात. आनी सगळो लोक ताचे बोगलेक गेलो. मोडलोली ती सर्वेस्पोराची वेदी ताणें सारकी केली. जाका सर्वेस्पोरान म्हणलोलें, तुजें नांव इस्रायल. त्या जाकोबाच्या पुतांच्या कुळांच्या अंका प्रमाणे एलिजान 12 फातर घेतले आनी सर्वेस्पोराच्या नांवाक ताणें एक वेदी बांदली. वेदी भोंवतणी बियांची 2 मापां घालूंक जातात तितल्यो खोल 2 चरयो मारल्यो. उपरांत जळो मांडलो आनी एका पाडयाक विंचून काडलो आनी त्या जळवाचेर घालो. मागीर ताणें म्हळें, 4 आयदनांनी उदक भरात आनी होमाचेर आनी जळवाचेर तें ओतात. तांणी तशें केलें. ताणें म्हळें, आनीक एक पावट करात. आनीक एक पावट तांणी केलें. ताणें नव्यान म्हळें,
तिसरे पावट कोरात. आनी तांणी तिसरे पावटी तशेंच केलें. उदक वेदी भोंवतणी व्हांवलें आनी चोरयो उदकान भरल्यो. बोलयेचे भेटोवणेच्या वेळार एलिजान फुडें सरून म्हळें, सर्वेस्परा अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी इस्रायेलाच्या देवा, तूं इस्रायेलांत देव म्हूण आनी तशेंच हांव तुजो प्रवादी आनी ह्यो सगळ्यो वस्तू हांवें तुज्या हुकुमान केल्यात म्हूण तांकां आज घुमून येवं दी. म्हाका जाप दी सर्वेस्परा, म्हाका जाप दी. तूं सर्वेस्परा देव म्हूण आनी तांचीं काळजां जिखून घेता तो तूंच म्हूण ही पोरजां वळखूंक पावूं. तेन्ना सर्वेस्पराचो उजो पडलो आनी ह्या उज्यान जळवा सयत होम उलपायलो आनी तशेंच चोरयांतलें उदक सुकयलें. हें सगळें पळोवन पोरजां आपलें तोंड जमनीक लावन साश्टांगी पडली. तांणी म्हळें, सर्वेस्पर एकलोच देव, सर्वेस्पर एकलोच देव. सर्वेस्पराचें उतर. देवाचे पडुपकार. आमचो जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा तूंच म्हजी धन ग्रेस्तकाय, तुजे शिवाय आनीक कांयच म्हाका ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तांचे देव खूब खूब जाल्यात, तांचे फाटल्यान तीं धांवत वेतात. तांचे बराबर रोखता भेटोवण्यो करूं कोदींच ना. म्हज्या ओंटांनी तांची नांवां घेवं कोदींच ना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजोणें तुज्याच आदीन राखून दवरलाय. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कोदींच हालोना. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय. तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची भोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. उद्गार. तुजे मार्ग म्हाका दाखय सर्वेस्परा, तुज्या स्वताच्या मार्गावेल्यान म्हाका चलोवन व्हर. मातेवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. जेजून आपल्या शिसांक म्हळें, समूर्त वो प्रवाद्यांची शिकवण
काडून उडोवंक हांव आयलां म्हूण तुमी समजू नाकात. हांव ती काडून उडोवंक न्हय पूण शाती पावोवंक आयलां. खरेंच तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसार सोरो पर्यान घडोवंक जायत तितलेंय घडले शिवाय समृद्धी वेले एक अक्षर वो एक तिकली लेगून ना जावची ना. म्हणटोच जर कोण ह्या आज्ञा भितरली एक सुपुर्ली आज्ञा लेगून मोडीत आनी तशें करूंक हेरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राज्यान सगळ्यां भितर ल्हान म्हूण लेखतली. पूण त्यो सांबाळीत आनी हेरांक शिकयत, ताका सर्गींच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतली. सोम्याचे शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्ता. नियाळ देव सर्गींच्या राज्यान व्हड म्हूण मानतलो. मातेव 22:5-19. नियाळाक आधार. भुरगो आयकून न्हय पूण पळयोवन खंय चड शिकता अशें आमचे पुर्वज म्हणटाले. ह्या काळार आमी पळयता भुरगीं आयकून घेवंक थोडो वेळ घेतात. देखीक सेरमांव आयकूंक, कोणाचें भाशण आयकून घेवंक वो कोणूय कितें बूद दिता जाल्यार ती एका कानान आयकतात आनी दुसऱ्या कानान भायर मारतात. तेंच तूं तांकां करूंक सांगशी जाल्यार ती मिनोतीन करूंक वावुरतात. हो आयचो समाज जावन आसा, आमचे जिणेचो हारसो. आमची एकान एक वागणूक, आमचे सगळे हावभाव आनी हालचाल, आमचो पेलो आमकां पळयोवन शिकता. जेन्ना मनीस आपली जीण देवभिरांतीन आनी देवाचे समृद्धी प्रमाणें जगता तेन्ना तो आपल्या पेल्याक आपूण एक खरो जेजूचो शीस म्हूण गोवायकी दिता. व्हड व्हड वस्तूंनी न्हय पूण ल्हान ल्हान कामांनी जेन्ना मनीस आपली खात्री आनी जबाबदारी दाखोळ करता तेन्ना तो देवाचो आज्ञा संपूर्णायेक पावयता. देखूनच आयच्या शुभ वर्तमानांत जेजू म्हणटा, आपलो आज्ञा जेन्ना तूं सांबाळताय आनी हेरांक शिकयताय तेन्ना म्हजो बाप तुका स्वर्गा राज्यांत व्हड म्हूण मानतलो. दयाळ बापा, म्हज्या वेव्हारीक जिवितांत हांव आनी म्हज्या सांगाती जीं कोण आसात ती जेजूची खरी भक्ती कोरण्यांनी आमी करूंक, दुसऱ्यांक आमी आदार दिवंक. आमकां सगल्यांक बऱ्या मोनाची मनशां कर. आमेन. Thank you for joining us on the Garden of Glory. If this message blessed you, please like, share and subscribe. Dev baren koro.